वर्तमान। जेजून आपले दोळे स्वर्गाक लावन म्हणलें, बापा वेळ पावलो, पुतान तुका मोहिमा दिवंक तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर। तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुलाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय। सासणाचें जिवीत तें हें, ताणें तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवंक। हांवें तुका पृथ्वीचेर मोहिमा दिली। तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें। आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर। संवसारांतलें काडून तुवें म्हाका दिलें त्या मनशाक हांवें तुजें नांव कोलीत केलें। तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां। जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें। जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या। आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी वळखून घेतलां। आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी सोत मानलां। ताचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां। कित्याक तें तुजें, जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें, आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या। आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येता। देवाचें उतर हें।